लोकाचे म्हूण गोंये ते गोंये संवसाराक पळसळटाले ताका कोणे केले काय वेगळे जातीचे मनीस गोंयां बरोन लुगार घालूंक पांये भायलो लोक म्हणटा सोबीत आसलेले गोंये जाला म्हूण किरमीचे तोये गोंयकार उणे जावन वयलो लोक जालो साबा आमी चिंताव ताणी गोंया केले म्हूण कोबा पूण ते गोंया येवन करतात कसलो चिंचावाव रस्ते बिल्डिंगा गटर बांदूंक लोस्त आसलेत गोंयकार गोंयकार उणे जावन वयलो लोक जालो साबा आमी चिंताव ताणी गोंया केले म्हूण कोबा पूण ते गोंया येवन करतात कसलो चिंचावाव रस्ते बिल्डिंगा गटर बांदूंक लोस्त आसलेत गोंयकार आदी गांवचो पेद्रू आपुयल्यार कामाक येई आतां तो येना ताचो एक चेडो अमेरिकाक आसा दुसरो गेला लंडना आमचो रूप धुवंक दारांतलें काम करूंक येताले रीत माना आतां पेद्रू येना आनी रीत मानूय ना बरें मातशें पडलें वयल्यान बाय भुरग्यांक लंडन व्हेली माय गोंयां आसा एकटी तुजे मायचो ते कास्तीक काडटा वाड्यान रावता
कितरे सगलो नाचो तिसो मोळक लागला कितरे मोडको ए मोडके ऐसा पैसे मेटाई मोडके अरे पैसे रे नटचे रे हें कितरे अरे बाबा क्विट डिनर क्विट 1 2 3 4 5 6 7 क्विट यांची कितू जाताय अरे याची किती जात आहे 7 नोटा आहे 7 नोटा 20,000 होत आहे 20,000 यांचे 20,000 20,000 क्विट डिनर बाबा आणि तू क्या बायले बायले, दाडे बायले. अख्खे वर्षा दाडे असतले नु है? अरे मुंगे बायल हुई काम को 3-4 मुकोडे बायल मुंगेली अरे मुंगेली बायल क्विट क्विट आणि मुंगेली बायल माका 15 दिसांनी ये पैसे दाडा पैसे 15 दिसांनी क्विट सो पैसे दाडा है? एको बारा दाडपा जोड लागताय किती एकू हा किती आहे? ते भाषण आमचे कनेक्शन आणते इतू मग कोताय बायल तुका महिन्या 15 दिसांनी क्विट सो पैसे दाडा डाटा तू केतना बायले गोंय सो किती दाडा रे दाडा ऐ? अरे किती सांगता दाडा ए 8 दिसाले आये बायलेक 2 किल हजूर दाडे हजूर गोंय सो क्विट हजूर दाडे हजूर दाडे आणि इतले नु बायले क्विट हुई कायनेटी गेल्या तेक लागून आये गोंयसान एक कार्बो प्युअर पेट्रोल दाड क्विट दाड गोंय सो क्विट ओय कोणा मोंडल होटुची अरे क्विट मुडाय तिंगा हजूर आणि पेट्रोल कसोता ते मागी सगळे वर्ल्ड सप्लाय कोताय आणि तू हिंगसो हजूर आणि पेट्रोल क्विट बायले दाटलो कोणा मोंडल होटू कोणा मोंडल होटा ते आमगे हा ते भाषण कनेक्शन ए? एक सांगू तू इतू गोबायला मध्ये उलयता न्हू दादल्यामध्ये आणि बायलामध्ये किती डिफरन्स आहे ते सांगूस तू माका अरे आहा ओय बायले मध्ये दादल्या मध्ये किती डिफरंट हा काय म्हणतो मुकायचा ओय अरे तू मातीचा ता डिफरंट हा का मग स्वर्ग आणि जमीन इतू डिफरंट हा अरे एक दादुलो ओय दिस रात काम कोण आपले के बायले पुशिता उदो असलोले रोगोत कोता आणि बायले पुशिता दादुलो बायले पयशिता ओय हेच बरे तुगे स्पीकरांतल्या बरे साऊंड जायन न्हू हेच तू पड्या किती उलयला हे तुका कित्या स्वप्न कित्या म्हणचे अरे तू हिंग आय तो हावचय बायल बाडी गा मारून क्विट सो पयस तुक दाडा आणि तू हेच माग सांगता राताला दिस कॅन दिस ए सारखे गेले दादुल मुठ्ठो सारको डॅरिंग एक बायलेक एक दादल्यान बोस मुटींग बोसो जाय उठ मुटींग उठो जाय जे मुठी जेवपा जाय सांगो ते दादले आयको जाय बायलेन तुलो दादुलो डॅरिंग बायले नाही कोण ओय तू पडे छोबरो सांगता न्हू बायल बिजूड आणि दादलो डॅरिंग म्हण न्हू ह्यो आदां एवे त्या टायमा वयलो होबरो आता बायलो किते गो बस मोटिंग बसयले आणि कु उठ मोटी उठयले आवय अरे आता बायलो इतू डॅरिंग जाले एक बरो कुंपार मेळ जायतो ऐ? पोटा सूर घेन कुंपारी बारा पळो नसपा हाय चेडो आमी कितें चेडो तसलेच पयल्यागले कोणाचो मग कोताय मरे ऐ? तेंक सोड्यान बोलत्याच्या बरान पळोन येताय मागीर ते सोडो नवरे हाय त्या बरांचे बसून स्क्रॅपेशी माडाचे आल्यांचे माताय अरे तू माका किते सांग दादल्या मध्ये आणि बायले मध्ये डिफरंट आहा मुळे तुका इतू सांगून देखू तू तू आपल्यागे हरकता होय दादल्यामध्ये आणि बायलेमध्ये डिफरन्स किती हा अरे दादल्या मध्ये बायले मध्ये डिफरंट आहा मग सांगतो का कसले बायले कोच असता दादल्या असता दादल्या असे दादल्या को असोता त्या कोच मुणाई आणि गो तेका सोऱ्याचे कास्क मुडाई अरे बायलांगे बुरगी बिरगी जाल मुड तेंगे एक येतोय तसो तो येते तसो कोचयसो दादल्या तो तसो नी दादल्या तो एशको टेन्शनाचे सोर मालो माल मरे सगलो मागी सोर भितोसन रावता तो मग एशको हुकोंग नाही ते भाषे तिंग रावता त्याक मुडाई सोऱ्याचे कास्क कास्क मुळे ते मास्क येत मरे विस पत्राव शिबिडाची काम अशा शिबिडाची काम अशा शिबिडाची काम ऐ, ऐ इंकुत कोते पतपदुनु ए मडाची कित गाते शारी घालची सारी हा आमगे गोंयची मडा तुमगे सर नका त्या सारीवर आणि तुझ्या पाय तोंडाचे खाली ए पाय कोण म्हणलं रे तू तू पाय मी पाय नू हा? याच्याकडे सांग मी कोण तो अयो म्हणजे स्वामी स्वामी मुळे रे अरे मी ते गेले हजबंडू आणि ती गेली वायफू तू एके हसबंड आणि तुझे वाईफ तू बाहेर मत तोंड हात काय सारखे पान हात आहे तुमचे पायचे पान खायले मी पायच्या पान ई तुझे बायल आणि तुझे गेले गो ते लगा वायफूची कोण शिबिडाची काम अशा ऐ? मी बेतो घालते मी प्लास्टर करते मी टाइल शूटिंग करते मी सगळे काम करते कोशी मिठा का महा सांग आम्ही येता ना तुम्ही ना काय हा. त्या का दाड
राती 12 सुमार हे मार जाय शिमीट कितली बऱ्यात? राती 12 बरं बराची ए, दात ए. मारती बारा का पैती ए आम्ही रातची काम करते ना रे आम्ही दिसभर काम करते आणि रात्रीचे घट्ट जर नित्य रे उईस. आम्ही 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 एकामेका लाभ करते रे लाभ करते तुम्ही हिंगा हिंगा बसून लोकांचे बायलांक पळते रे तुमका बायलू ना रे तू नका रे तू नका रे तू नका रे पत्रम शिमिटाची काम अशा रे हा तुपात शिमिटाची काम अशा तू काम सांगते. मुंगे शिमटा पोती हाती कुईट हान मुंगे शिमटा का मानी हुई किती हल्ले दे मरे पत्र आम्ही गरीब मरे आम्ही गावात सकून आले रे तू बरे किती यो ए तू काय करते रे हा? तू काय करते शिमीट कालो पायत मुडाते नका तुमचे कामू हा? हा तुझे काम आमका नका आम्ही काम करता मी ही वायफू सिमेंट घालायची आणि मी सिमेंट मारती नका हा? काम तेकोच नका हा. तू वर सिमेंट मारित राव आय कालो पातूच नका सिमेंट कालो आमचं इथं आहे चंपा या ग ये लवडी ये काम कर बच्चे ना लात मारती ग. या ग. झेरकणी नाही चंपा. खंडी. चंपा यस हरे पीसन जरूर सारखं बर घेऊन मोत म्हणते का न पण किती सांग हे मामी ओकता येईना स्वामी तिंगा त्यांच्या मध्ये पोटच्या पोट्याले आम्ही सारखे ती आयडिया काय आयडिया त्यांका रातीची आयडिया शिमट्या कामा मापोपाची ओय त्या स्वामी मुट्ट्या का तू या बाराचे टाईट करपाचो ओके माय पितो कितको सिमेंट मार ते मामी घेईन या पळता ओके ओय सध्या मरे एक काम करूया मुकोडे थोडे रिंटी हाय काय? रिंटी आता बरो फेस करूया मरे आणि ते मामी एक दिसते इथे फुगवांग आणदोरिया किती आकू निकिरो पसोंग त्या कित मेण कापू हई हुगन गंद पाकू छान दे काय नका सोमत्या पसऱ्या कसं एक सामावड्या आणि त्या बरे दनवया क्लीन करूया आणि उपरांत मागी राज आम गेले Hillside Stained Glass welcomes you to the wonderful world of light and colors. To beautify your bungalows, restaurants, etc. with stained glass, antique Portuguese flat colors, crystal effects, edging or frosting, call Xavier for your requirements now on 98221 77992 or 2239 228. ए जल्दी आ रे ए, ठेर रे क्या करते हैं अंदर अरे जल्दी आ रे अरे ठेर रे अरे जल्दी आ अरे क्या करते रहे अंदर जल्दी आ ठेर रे कंट्रोल करो मुझे इतने मक पड़ी हो नहीं क्या अरे जल्दी आ रे अरे ठेर रे मेरा बटन नहीं आता है जरा ठेर आता है अरे जल्दी अभी तक बटन नहीं निकाला यार जल्दी आ रे जल्दी यार अरे ठेर रे अब भी मेरा बटन आ गया रे अभी 10 मिनट में आता है रे ठेर कंट्रोल करो अरे हुआ रे जल्दी आ रे यार ये जेल दिया क्या करता है हुआ अभी हुआ आता है अरे तू घाटी अरे तुम भी तो कित कोता लो तुम बुसो ना लो निंदो ना लो ना पत्रा मी बसलेली बसली मी तो गो तू संडास झोपाक जायनी पत्रा मग कंप्लीट झोपा नका अरे एक मुनशा ओदर कर जाले हम कित कर बजा वी थिंक घाटी पिड्या कथा सिसेक पिड्या कथा ना मी बरी करून केले रे पत्रा बुरी केली किते इतु गो तू की भी तो जेता लो रामता रे ना हांव बसलेलो पत्रा बसलेलो तू वी थिंक संडास पिड्या करताली. कथा
मुतींग पेड्याक ता मुगेली डिलिव्हरी जावपा टायम येयलो हिंगो तुका तेंकली पात्रांव चोड तेंकली आनी 10 मिनिटं उलय पात्रांव कशी आहा उलय पात्रांव उलय भितर वयती भितर वयती पात्रांव भितर वचपाची ना भितर कित्याक भितर पाणी ना पाणी ना तेंकली पात्रांव तुका तेंकली पाणी ना जाल्यार कोंता येता मुको लेसा तुझे मोजे जिवीत संवसारात एक सोपोन सदांच नशिबान आमच्या वायट बरें आसताली पण तूं बरो जायशी तर तुज्यान संवसार भावावो घेवं येता रे जिकोन जायते सुखी गोरा बेदुकाक सांपडल्या तुकोन इश्ट म्हजो डुबयतान आयलो सोयरी गोतीन काजार जालो गोरकांनी सांगाताक दिसारी तो सुखान गोरकांनी डुबय व्हरोन तो कोरी थंयसर बोरी जोडतो जोडी तसोच सिरवीस कोरी डुबय सिटी बँकान एक ओडताचो आसलो गोड जिविताचो गोत्ता दुसपूर सुखी गोराबो घातलो ताणें दुकान तूं भाव मनान घेता आपले गोरकांनीक पयस कोत्ता वायट खबरो सांगतोस ताका नीटुकी लोकांक पोणार बायलेचो माय पाय मेलोलो माय पायच्या फाटल्यान पाद्रियान सांबाळताचो केलोलो म्हणटा नीट लोक पाद्री ताची थंय वायटायणीन पडलोलो तशेंच हे भशेन करून पादकांतलो मेकळो जालो एक दीस वसलो येता गोबरो सोरो पिता गारान फूड म्हूण झगडी तो कोरी बरोन रागाच्या बारान भाड्याचो टेम्पो वाडटा दारान आनी त्या टेम्पोन बायलेचे सामोण बोरी बायल तुका ओडून रडटा कशीच पांयां ताच्या पोडटा केली ना ताडेन काकूत मात तोरी दिसली जोसूर ताका मारले मारलेल्या मारान रोगतान बोलले नेताचे कुटून आख्खो गांव जालो सोरी दिलेल्या दूध देण्यात सांगाता कोरोस मागीर धाडले उजा मारून म्हणटा गो आपल्या गोठ्या पडले डायवस येवन कुशाल तो डुबय गेलो ताका सासणाक बाबड्याक सोडले
फुले मोरडानी काजार कोणाकूच निर्मी नाका गोडोंग नाचलेल्या होबरांनी दुसऱ्या तो साखरामेत म्हूण नाका काट मार सा जोकर अटको पयस कितले विसान हेटाय तें बरें मुडे नायशें दोनशान कोरया मरे सोनू हा 200 आनी ए 200 विसाची बरी मुड येणार विसान नारी म्हळ्यार नारी दोनशानी करया तुका सांगिना विसाची मू तू सारको भिकार जाल काय म्हूण मुजी येल त्या जाणा व्हड केडी काण दाखयता मरे हाटले सानी आनी आतां दोनशान म्हळ्यार आंग माता कोण हेळपाक हांव हेळपाक ये राजा हांव राजा राज माक ना काही बायलेगे चीट किती येयल्या रे सांगू कितें रे बायलेगे चीट किती येयल का म्हणटा चिठी बारा मो बायल येल ना रे गोंया हा बायल येयली 1 म्हयनो जालो बायल गोंय येयली तेका लागून मुस्त गेलो जेत देवला ऑल्ड केडी भायर काण जेत माता तो दोनशी म्हळ्यार भिता 1 म्हयनो जालो बायल येयल्यार येयली आनी चिठी खबरलोय तो चीट बुरोवपा आनी उलना हे तेंपारी तूं हुंच खबर सात रे तूं रामायण तूं महाभारत त्या तेंपार खबर सा मरे आदां आनी ये वालो ते टायम पयली चीट येयल्या आत फोनाचे कितें जात मरे आत मोबायल येयले मोबायलाचे सुई सावलोय मोबायलाचे हुंय रावलोय तुका मोबायलाचे फोन येयलो टॉयलेटान बस आनी टॉयलेटान मोबायलाचे उलय तूं उदरान आसतना लावड स्पिकरार घे थिंग सावलोय जैत आसतना थिंग सावलोय मोटरसायकलाचे मोबायलाचे उलय आत मोबायलाचे केसल्यो मेसेज दिवपा जाताय तियात्री समज घालपा गेल म्हणटा तियात घेन न्हू कोण एकलो येताय जेवणाक घेवन येताय जेवणाक घेवन वयताय एक कुल्यार मात थिंगा इंसान रोकडो मोबायलाचे फोन कोताय तियात्री आपल्या गे जेवण आयले मग आनी देखनाच भाशेन घेताय मग कळ्ळें न्हू मागीर एकलो कितें जाता कोण एकलो टी शर्ट दिता टी शर्ट दिल म्हणटरी झापाच को फोन माताय बायलेक ताका टी शर्ट दिला म्हणून घे तियात्री साक मागीर गोंय येयलो म्हणटा न्हू हॉलाकच्यान 500 माल म्हणटा तियात्री सान टी शर्ट घाल न्हू एशको मोठे दोळ घेवन चोयताय कित्याक जाणा कित्याक ते टी शर्ट आपल्या गोवान दिलो ते गाणं मोत मू शी बाबा कना काय ते टी शर्ट आता 7 को सोल्टे न्हू अच्छा 7 को सोडा न्हू 7 को लागना म्हाका जाय तेल म्हाका सोद मुगे 4 गेम तुय मारले मरे गोंड कोणी लागी ते गोंड कोणी ला गोंडे ए गोंड केल्या गेम जिखताय गेम जिखताय आजकाल गोंड्यांचे सगळे जात बाबा गेमीची के सोबर गोंड केल्या कितें जिखोता तू जाण मरे पोर गेर जाले अरे सी फ्लो रेडो आणि तांजानिया रेडो तांजानिया रेडो कितें इतू मोठेलो आणि सी फ्लो म्हणटा बार केलो सी फ्लो असो एकूच धपक मान तांजानिया रेड्या 3 पेनाल्टी कित सांग रे? पेनाल्टी सारखी एदोसो सिफ्लो एदो ओय. तांजानियाचे सिंग मन सोमतेश को 3 पाट पेनाल्टी 3 पेनाल्टी ते कितें तळप ए रेडप ए कित्याचे रे बाबा कित्याचे कित्याचे रे? गोंड्याचे अरे सी फ्लो म्हणटा बार केलो आणि तो तांजानिया इतू मोठेलो मागीर एक धोमड्यांचे रेड 3 पेन जावप म्हणे कितें एश कितें अशें म्हणे गोंडे सगळे गोंडे आणि बोटी निस्त्या पडोंक जाले गोंडे तियात कित्याचे चलताय त्यात रुई हा गोंड्याचे मरे ए तियात पासून गोंड्याचे चलताय तू काय खबर ना ती आखुय ओबर रे बाबा मागीर त्यात रुई गोंड्याचेर चलताय हा आजकाल सगळे गोंड्याचे चलवता लेक बेस्ते खबर नाव पेडे कोते कोलो त्या चलल म्हणतो ओय. गणेश चलला तर गणेश चल म्हणे सगळे गणेश चलताय अरे. आणि आणि हरो त्यात बरो हात चलत तो त्यात आम पडला एक सांग ते खबर जाक मारे तुगे किती आबेड तुरा आहे सांगू अबेर तूर म्हणे तुगे भुरग्यां असो ना रे हे पाटोरी किती गुड न्यूज हा काम चाला बहुत मरे बाबा बायले घेऊन हा भुरग्याकूच लागून बहुत मरे हा दोतोर लावणे बरी गेलो भुरग्या लागून दोतोर लंडन ट्रीटमेंट दिला बायल ट्रीटमेंट करिता काय जायना मरे त्या लावलं करत त्याची बोगली गेलो बायले घेऊन त्याची बोगली ट्रीटमेंट चलवता ट्रीटमेंट कोताय काय ना लास्टा बोरी हातनी दोतरा बोगली गेलो हातनी दोतरा सांगले दोतोर मातशे भुरग्या लागून येयले मरे तो म्हाका मोलालो आत येयला सगळे हेड हेडोन भाश मार तेणें धांवडायलो
कोण मोलाला हार्या उद्या नाव ना बाळीक सदां दर्या कोण बायले उद्या नायता कोण मोलाला जरी उद्या नाय जरी उद्या नाय कोण म्हणला काण कोण पाप माताय थिंग बेणाची शी किती आता कित करपाचे भुरग्या लागून हा कित करपा तूच म्हाका सांग हांवें भुरग्या लागून कित करपाचे गोंड कर मरे गोंड कर गोंडे GONDDE गोंडे कोण कित्याक गोंड्याचे सगळे राहत ना रे अरे गोंड कोण तो त्या चलोवपाताय गोंड कोण तो रायट जिकोवपाताय नुस्त्या पळोवन जाता जाल्यार गोंड्याचे भुरगे जाल मार जाय नाही बेस्तो लोक उलयत मरे तूं आयकनाका चय कित्या मनशा तर मेटोले न्ही देवा पयलीं तुजें बेसांव आसपा जाय मनशागे पयलीं हें बरें आसपा जाय ए रे हांवें ते दिलोलें दिव म्हणजे तें आयजू गायलां अरे बुसकाट न्ही मनशा अंतच कोण आसता भितर तें बरें आसपा जाय काळीज बरें आसपा जाय अरे तेजी म्हाका बरी खबर ना ती हुंय ताई गाटी हुंय ता ए गाटी ए गाटी गाटी चंपा आमका घाटी म्हटली गाठी ना म्हणली म्हाका आंटी म्हणली चल गाटी गाटी चंपा आमका घाटी म्हटली तुम्ही ऐकक ना सारखी आंटी म्हणली आंटी ना गाटी GANTI गाटी यो चंपा यो तेका दाखयते आमी यो गाटी म्हटली कोण घाटी तू गाटी अवय गाठ्या गाठी म्हणून किती म्हटलंय या गोय तुमगेले या गोंयक रावले तुम गाठी असं गाठा आम्ही घाटी तुमगेले गई आसा देखून तुमगेले गोवा ब्युटिफुल उरती अवय अरे गोया व्हडले बिल्डिंगा बंगले कोण बांधती आम्ही बांधती हा गोया तुमगेले बिल्डिंगा हानी म्हणून पहिले कोण करती आम्ही करती टेलिफोनाचे उदकाची पायपा घालून होडी कोण मारती आम्ही मारती मारती. गोया मर्डर करून लोक सूर्य तपून रातची ट्रेनीचेर पळून कोण होती आम्ही धावून चंपा या कशी म्हणपाचे ना आम्ही कोण करती त्या सतुला सातुलेला तुम्ही पहिले मर्डर करती आणि मागीर आमचे घाटीचेर घालती मर्डर करते आई बिस्कुट फोडटली ए बिस्किट कोण असरे ए मारतली आम्ही आमचे पै कोण असत ते हे आमचे अवयस गाठी कुपार असतो बायलेलो कुपार म्हणून ना रे आमगेले बायले गेले कुपारी उपारी उरणार रे आमगेले वायफू हजबंड वायफू कुपार तुम गेले असता रे हे साला ए गाडी माना का घातलो गाडी माता कोण गाडी मारली गातो तो ए गाडी माता ए मारतली साला म्हणजे किती किती ही मुगेली ही वायफू ना ते गेले ब्रादरू हे ब्रदर ही वायफू ही हजबंड वायफू ब्रदर साला हा पूण तो चोपा साला दिसना ते साला मार दिसत ई, ताची शुमा ना करपाची ती चोपा कशी दिसती तू जाणा ती कोण? कोण ती आमच्या गावात 10 वर्षा सरपंच आसली सरपंच सरपंच 10 वर्ष तेका हलवून पाहिजे तुम्ही तेका रेस्पेक्ट दिव पाहिजे आणि आय थिंक गोय किती गोंय कितें म्हणची गोंय बे सर्वे काडपाची आणि तुमचे 5 वर्षाच्या इलेक्शनाक ती बसती आय कित सांगताय ती असता मरे MLA जाव पाळटा का दुसरे पाटी एमएलए जाते घ्यायची मागे तुमची पाटी फोडती तोंडाने उलोवपाची आम्ही गो आणि बायलू हजबंड वायफू काम करती आम्ही कश करती आणि तुम्ही हिंगा बसून हेडती आणि तुम्ही गेली बायलीक गालफाक धाडती गालफाक तिका काम करती तुका दिल तेचय कितचय ता तुका आता दिला मी तुका दिती माका हा तुम्ही अशी काडानी खेळती आणि आंकवार मरती अकबर बत्ती पण तू दादा मुका जर तू दादा तू किती तुझी हात बांधली, हात बांधली. होळी बाळ किती होळी काम ना सगळे होळे ब्रदर फादर अरे कोण कोण आम्हाला गोय कोण आले आणि मार हात आहे कोण होट रे साहेबा मुझा या निवल मोरे आमगे हात गोय पण
अरे गांठी बरसोन सरपंच जॉइनिंग इन यान गोंयकार पण उला पूण ते बायलेन मुजे फोंट मारले तो फोर्स ते बायलेन वा सगलो चोपाट्यांचो उईस केसलो ते गांठ्याने आमका आडकान मार घायल रे नी मुगे मोरे ते मी इच्छून काण सारको एक एक सांदो धाडायला सगलो रुटियां फोर्स तो दाडे उच दोत्रा बरिष्ट कोणा गांठ्याने आडकान शेता आम गोंयकरा मारप म्हणजे केसली लॉस जाणतो फोर जाले आम कोणे चल ना ते पण गांव खबर आहे पत गायल्या कित म्हणू आम्ही गांठ्या मारले म्हणून रोज न रे अरे गांठ्याने मुनिसीन आम आडकान मारा म्हळ्यार रे त्यावर सट बायले के चीट किती येईल अरे कित रे बायले के चीट येईल का म्हटाल तू काय खाली सांगले चीट बरोबर आणताय मुलगाय मु उल तो ते भुलो ना मसेला का सांगला तुका सांगलं 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 किती जाता ते मार घालते जे आटले होंटा होंट मालो न्हू काना सगळे चिरो चोक जायन उलय तेकला हमर उगडा असलो ऐकू येवपा त्रास जाताय शी काल म्हळ्यार काल ऐकू होंडा पडो काल हुई गेलो तो तू अरे बिझनेस सा बिस्तो हात घाल्या म्हणलो केसो बिझनेस रे कॅन्टीन गायलो रे गेमी को कित रे फुटबॉल गेमी फेताकू चा बिटशाकू आणि हुई कॅन्टीन गेल रे तियात्रा ते सगळे आमगे कॅन्टीन चलताय आणि हुई कॅन्टीन गेल शिमत्री को रे शिमत्री को कॅन्टीन गेल शिमत्री को कित्या अरे ऐक कित चालते आमगे गांव मोरे एक बाकार आलो रे बरो पेसा बेजार तो मोरे देरा फेन मेलो हा मागे आमगे तकली उजार केल रे एके मुळे मोरतनाक पोश पोश लोक हातो येतलो होय तेका लागून मुळे कितें जोटलो हांवें म्हण त्या प्रमाणे स्टॉल घाले मरे आनी चिमत्री मुकल्यान सारखे ए सायडी मोरोण आहा म्हळ्यार याच्या सगळे मुगे कॅन्टीन मांडून दवरले अच्छा अच्छा रीण काण सगळे होय बियर हाडे कोल्ड ड्रिंक हाडली हॅम्बर्गर हाडे सामोसा हाडे चाव हाडली चिकन हाडे सारखे मांडून मुगे रेडी रावलो सारको हा चल्या कितें कितें मिसेज चलता होय याच्या रावता आता लोक येतो येतो काय मग लोकांनी मागीर त्रास पडत न्हू होय उगत मेळपाना होय. म्हूण सगळे उगडून दवरले बियर उगोवन दवरले सॉफ्ट ड्रिंक उगोवन तुकोले चिप्सा पाकीट उगडली मागीर लोकां त्रास नाका न्हू रे मागीर पयल्या कितें कितें मोरण का बात्रीच होय लोक आपापल्या गे मोटरां बसून गेलो घरा वयल्या म्हाका आतां दाखयताय चेड्या वयर सोतो तूं हांव म्हूण अरे तुक जनवरा कोण सांगिलो मोरना शिमत्री कोडे स्ट्रॉल गाताय मु अरे तो कित बिडशा होई अरे शे यानी आज तू मुझ्या बराबर कित्याकू रीण कळ्ळे ते सोदून येयल जाल्यार मातशें मारून येयले हात घाल रे तसो बांगड माना काय तसो आ, वीस. देख. कसं पीस जाय माग जाय आयला होईल आयचो येता का पैसा आता ते माग जाय दुकानात कित्याक जाय बात पड तुगे पीठ सो देव देल मरे सावट हा काट मात केस किती झाली रे ही गाठी मामी मुरई ए नो गाठीना आय एम चंपा पुडके वाइफ नागराज पुडके यानी केस इंग्लिश रे चैल मरे गोयन केस कमवताय ती पुंटाक चोपाते गाठी दिसना आम घंटर दिसताय घंटर आता रे भांगार कितू ते जरी तर आत्माक मेळो नु सोतो उंटा नु गेन शेतान द्यान गेन दाव तशें कर आत घेन तूं वच हय तूं तिकूड घेन हांव वयता वीस या हॉला कोणागे काजार राखीत रे कित्या मुट्टू नाका बट काय हॉल साफ कोत म्हूण शी शी ऐ तुका सांगता हांव तुका तुमी कितली नाशिल्ली आनी कितले भांगार कान गोंय बोलाय जाय तूं तुमी गाठी आदी गाठीच कुठे शेड रे किती म्हणली तू गाठी ती गाठीच
काको सोडून पेंटा घालून भोंवता चोच्या सारकी ती स्वता कोकारी पयस्तान पयता नांची बेगरूच आयली पूण लागली पावतोच येवक लागली ओंकार गोंया सगलें सोंपेपण मेवलां ही गांवांत आतात उकोळ्यो तरकारी गोंयकारांक नाडून गोंयकार जाल्यात गोंयांक येता जावन भिकारी लाडया कसमाचे फाटल्यानच भोंवती पेचपेचक्याने उलयनाका खबर आयकडी सबीत सुंदर हुबलीची आमी गांवान तुमच्या वाड्यात आमची असली नजरी गंडीची कंचेवरी जाली सणकावून जेवती तुम्ही खातात लोणची हाऱ्या कडी आयच्यान म्हजी वाटी रेवपाची बंद कर नातर फंड मारून तुजी फट्टली बोंबली रावण आमकां शापोतां सांगता सगळें उसोडटा जावन ये सुंगोड गोंयकाराक तूं सारकें वळखोंक नोको मोगा गोटींतलें रागाक आंबोड ताका आयकोन हांवें बेश्टेंच मुडलां मुकुता कसलें गांठयाचें जावं रोगो रायल मारल्यार शिवाय रावचो ना फाटल्यान येतलो सुणी येता तो शिंगोड गांठी गांठी म्हणून बेश्टी तकली दाडायतात आजात इलेक्शन रेशन काडा बिल्डिंग आनी व्हडले बंगले बांदलो जमीन पुरवून केलपाची माळा गया येवन आमी गोंयकारपण सांबाळ्ळां बायलांक बाय दादल्या हालोवंक दुडवांची झाडां आराप सुसेगाद गोंयकाराचे मांस खातात आनी ये गांठयाची खावून भोंवता आडा आमी गोंया आमची करून घेतला तुम्ही पुढं फुडली आमची दांडा आनी बक मेळपाना कितली ट्राय केल्या पासून मेळपाना तेका लागून अगो गेलो तूं धांवलो न्हू फाटल्यान लाडी हय दिसाक तेणे आमकां मार घाला जाण मरे केसो मारू आनी आयज कितें तेणे उतरान मार घाला उतरांनी धुमली हुटले आनी आर्या हांजी ते केशे मेळपाना रे बाबा केशे मेळपाना पूण तूं जाण मरे कितें ते म्हज्या मना गेलो ते म्हज्या मनांतूच हय. हांव तेका कितें कोण हारायतलोच अरे ते तुजी मना गेलो हा पूण मना तेगे भांगार गेलो हा ते भांगार हांव कितको भायर काडटो हांव जाणा केसो आयडियार कोण कोण हांव तू भांगार आठवलो आटोलोच कित कर म्हाका त्या. सांग रे. तुका सांगीन जाल्यार मुज्यावन पयल तूं घेन येतलो भांगार तेश कोन तुका सांगून जाता रे मुगे आयडियार चोय ते भांगार कितको हारापा ते हा मुगे ते मरे आयडियार तेच जाल्यार ते कितको हारायत ते तू चोय आनी तू तेगे भांगार कितको हारायत ते हांव चोयतलो चल मरे चॅलेंज 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 चल तुमच्या फुड्यान लाटा फोड मारिना भाव भयणी आज पासून सुखानी आसा पयस करून वायट टायणी मानपण म्हाका जोलोम दिवन देवान रोचले तियात्रांनी नेस्ताया तशें जग बरें पाडती गोवाचो सिरीज करतना म्हाका कोटेरी गव्हर्मेंटाची नोकरी कोत्ता कंप्युटर टायपिंग
ती पाताऊ रोमना आदी चेडवा जाई चेडे सगळ्यांचा आता बदलला मनशा गोड दोडे बायलांनी ती यात्रा नाचून फुडार केला चिंतून पडे हो आणि बायल दोगा वेगळे सिरी सोकोता बायल ती यात्रांनी नेसून आपलो घरा चलयता हांव पगार हाडून भुरग्याचे शिकप वाडयता दोरूय आसतना थोडे आमचे वायट उलयता दुसरो आपल्या लागोना कोण काम कोता तुवें दादल्यो बायलो आसा चापासोंक जाय आपण एक काजारी म्हणून राखूंक जाय आपल्या निर्मळपण दुसऱ्याक वायट नदरेन पळय नाका कितें दिसल्यार पासून चुकोन गो बायला मोगान भोंवल्यार बरो जावंक पावता शेवट दुस्मान रोखडेच भावतात करूंक गाऱ्या ब्याचो दुस्फोट सागरा मेताचे तुडल्यार परत बांदूंक जायना गोड दुस्मान कांयच करून गो बायला मोगान कोरात एकवट गो बायला मोगान भोंवल्यार बरो जावंक पावता शेवट दुस्मान रोखडेच भावतात करूंक गाऱ्या ब्याचो दुस्फोट सागरा मेताचे तुडल्यार परत बांदूंक जायना गोड दुस्मान कांयच करून गो बायला मोगान कोरात एकवट दुस्मान कांयच करून गो बायला मोगान कोरात एकवट अरे हज बंडू वायफू तू इतली कशार कित्याक जाली तुझी फाटल्या शुणी लागली ना गो वायफू कोण तुझे फाटल्या ती गोंयकार लागली अगो ना गो मुगेली वायफू ना पुलिस लागली अगो ना गो मुगेली वायफू मग किती जाली तू म्हाका हुंय धाडली बस रांदाली मच्छी हाडूंक धाडली हाय व्हेजिटेबल तरकारी हाडूंक धाडलो हाय हांव सगळी तरकारी घेतली आणि बस स्टॉपार येयली बसीची सोडूंक बाय बस म्हाका चुकली अरे बस म्हाका सोडून गेली उपरांत किती मी जाली कितें गेली हा मी बसीचे फाट सोडली ना आमी हा धांवून आयली मागीर म्हाका बस मेळटली म्हणून बस थांबली मी पावपाकू बस पुतून सुटली अरे मी बसीची वाट सोडून मागीर? ना. मी धावली बसीच्या फाटल्यान धावली बस थांबली वय पोतून बसीन पावपाकू पोतून बस सुटली मागीर किती जाली सोडली ना बसीची फाटू धावली इतले करता धावून मी घरा पावली हा. मी तुका मेगेली वायफू 20 रुपया फायदो केली बसीची तिकीट 20 रुपये फायदो केली 20 रुपया आई, सारखं एंड मरे कित्याकू? अरे तू बशी फाटल्या येवन म्हाका 20 रुपया फायदो केली आई, अरे तू टॅक्सी फाटल्या आयले जाल्यार म्हाका 200 रुपया फायदे करपाची आई, न्ही. आता पेटली मगेली ट्यूबलायट मगेली वायफू हाल्याच्या न्हू बसीच्या फाटल्यान केन्नाच धांवती न्ही हांव टेशीच्या फाटल्यान धांवून
तुका 200 रुपया फायदो करतली आधी कशी झाली मुगेली बायको गे मग मच्छी बित्तू तर म्हाका पयलीं आधी चाव ती- करू ती- चाव करू हाय दोगांय भितूर हाय कास्ता आयडियार केल्या सॉलिड आयडियार केल्या हांव ते गेली बायल जान येला बायल जान सारकी चोवपा तेगे बायलो दिसता मातशी बॉल कुशीन सो भायर सोलगेन म्हणटू न्हू चापाचको हांव भितर एंट्री माता आनी तेगे घोव सारको फुगा कोता ते सोदोवता आनी तेगे भांगर घेन शूट आयडिया सॉलिड मुगेली मातशी भायर सरली या भायर सोल मुटरी मातशी रावता मागीर ते गुल करपा सोमते हा तितलें भांगर घेवन वचपाचें भांगर म्हूण जाय त्या आवयस सारखे हिंगा बरो पूस घेना आपल्या सारख्या उपान वर मोठा आणि अनुगत करपाना यो 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 आय सो ही ट्रॉफी मुगेली जेन्ना तूं पयलें चिमटाचें काम मागोंक गोवाबारा इलोले तेन्ना तूं म्हज्या काळजान केलोलें आजून भायर सरक ना हांव फकत तुजेरूच दौडून आसलोलो तेका लागून आतां हांवें तुका सारकें चोवन हाडा आतां हांव तुगे वयली चादर काडटा आनी एक बरो किस घेता आनी तुका बोश्टायता आनी सासणाक मुग्या कोता कोण तूं आनी कोण तूं अरे हे किते अरे हांव तेगे पायल बरी उमेदीन दोन हाडा म्हाका कित्याक आसा गेल तुवें अरे आवट्या हांव तेगे बायल जावन गेलोलो तेगे भांगार चोरपा आनी तूं कित काय म्हळ्यार म्हाका थिंग दोन थिंग सांगता अरे हांव येयलोलो तेगे बायलो पोना तो म्हूण लास्टाक कितें जालें तुका भांगारूय ना जालें म्हाका बायलोय ना जाली त्या एक काम करया कित जालें पोतून या मार घाल वर्सावरी प्रमाणे हे आमगे थोड्या पावणी आं हांव तुमकडे हात जोड मागोता हे पाटोरी पावणी तुमगे मागीर तूं म्हणटाय ही पावणी आमी गाड्यान दिली मू आं तुमी पावणी येताय आनी म्हाका थोडा आंबोड घाताय चयताय कित्याक ही पावणी घेवपाक तुमकां खबर कोन्हय मागीर ही पावणी गांडी घेताय मागीर तुमी आमच्या बोर्ड मारताय ही पावणी आमी गाड्यान दिल मू देखून हे पाटोरी तुमी ही पावणी घे सवडी भाशेन कमेस करया ओय तशें कर वर्सा आमी पांच वरांचे कमेस केल्ली रा ही गांठी हांवें कितें येताय रे आम्ही येयली ओ मामा आनी मामी कित्याक हे गांठी तुमी कितें आयले आम्ही धरून गेली कितें करूंक अरे आमकां कोण सांगली हिंगा तड्याची मच्छेची पावणी हा म्हणून अय आम्ही दोघं येऊन गेलो वायफाय घेऊन आम्ही पावणी घेऊन गेली तुमी खंयच तोड्याक नुस्त्या पावणी दवरले अरे तुमी पावणी दवरून येवपर्यंत आम मेशीन आहे रे तुमकां मिशी हुई अरे तुका मिशी हे दांत नाका आमचा दांत आम दांत नाही आणि आमकां दात नाही चोय ए तांबड्या हांव चिप्पान कितें जालें ते पाण्याचे तुमकां पडूंक ना रे ऐ. आमचे आम्ही पैसे रे तुमचे तुम्ही पया रे पयात किचमुच परत परत म्हणजे स्वामीन हात उबर नका काय वे स्वामी 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 वैतिका स्वामी तुमकां दांत नाही इंग घेवपा किती पावणी दांता म्हणता अरे पर मळगाव म्युनिसिपालिटीची पावणी झालेली कोणी धरली आम्ही धरली आवूस होली स्पिरिटाची पावणी कणे धरली आम्ही धरली वास्को पावणी झाली कणे धरली आम्ही धरली पयर पास पडली बेबे कोणी धरली आम्ही धरली बेबेची आमकां नाका ए रे हा ब्रिंग ऐ. तू कमस कर पयले पाट 5000 6000 हो म्हणटा 6000 साडीचे 6000 हा किती म्हणा साडीचे 6000 हो म्हणटा 6500 7000 हो म्हणटा 7000 साडीचे साताचे 7500 साताचे 7500 बाबा किती म्हणा साताचे 7500 7000 हो म्हणटा 7500 8000 9000 ही म्हणटा 9000 तुम्ही किती म्हणताय ती म्हणटा 9000 9000 पहिले वाट ऐ बैल पावड 9000 रुपये रुपये ना बाबा हा, रुपया रुपये ना. करा ना चिल्लर किती खाता 9400 1500 यो किती म्हणतोय किती 1500 तू किती होकाण करू पाहिला होते आता
हो तिका तो धडे मरे ताका हा आवटे खंयची आवड ना आनी कोण अरे पावणे कोण थोडयता आणि तू देवयता 9,000चे आणि पैसे घाल. हा 9,500 ओ मुठा 9,500 पहिले पाट तो मुठा 9,500 10,000 तो मुठा 10,000 11,000 11,000 ती मुठा 11,500 आम्ही सोडते नी आम्ही पैशाची पोटली घेऊन ती येईल. मुठा 11,500 12,000 ओ मुठा 12,000 ओ मुठा 12,000 ते त्याचे पैशानु त्याचे बायले येले कुठसून. अरे बाबा ते होबरो हिंग ना काय जाणा का तो मुठा 12,000 आणि कोण हा पहिले पाट 12,000 बाराचे आणि पैसे रुपये. 12,500 तो मुठा 12,500 आणि कोण हा पहिले पाट 12,500 बिली बिली शेगली बिली कोण ना रे बाबा 13 कर ओ मुठा 13,000 ओ मुठा 13,000 13चे आणि 50 रुपये घाल. कोण असणार रे बाबा चिल्लर तिल बारक्या पैसे काय 13,500 13,000 पैसे तिमडा 13,000 पैसे 14,000 ओमडा 14,000 ओ त्याचे दात चढले त्याचे ओमडा 14,000 थैल्याचे दात चढले. ओमडा 14,000 14चे आणि 500 रुपये घालवायचे. ओमडा 14,500 14,500 ओमडा 14,500 आणि चळईतलंय 15,000 गेल म्हणतो आणि 16 तिगूर पड म्हणतो 1,000 माझं तिगूर पटवलो. ओमडा 14,500 15,000 ओमडा 15,000 वायफू चढू ओमडा बाची. 15,000 16,000 इमडा 16,000 इमडा 16,000 आणि कोण हा पहिले पाठ 16,000 17,000 बोलले. 17 ओमडा 17,000 आणि कोण हा ओमडा 17,000 17,000चे आणि 500 रुपये घालवायचे म्हणजे कष्टाची. 17,500 ओमडा 17,500 ओमडा 17,500 ना ती मऊ झाली. 18,000 18 ओमडा 18,000 पहिले पाठ 18,000 18,000 सारी 18,000 तिमडा 18,000 आणि कोण हा ना त्याच्याकडे काहीच आहे ना ते हात तिमडा मुखार 18,000 आणि कोण हा पहिले पाठ ना 18,500 19,000 ओमडा 19,000 19,000चे आणि 500 रुपये घालवायचे म्हणजे कष्टाची. ओमडा 19,000 ओमडा 19,000 शाडी गिरेश तो 19,000 19,500 ओमडा 19,500 आणि कोण उरल्या तू आणि कोण हा त्याची जाब बंद ती झाली मुनी झाली तर त्याच्या बैलीचे मुस्तार असा तो. बायला येणार का पैसा सांगतो का बायला येणार का ओमडा 19,500 20,000 20,000 ओमडा 20,000 पहिले पाठ 20,000 21,000 इमडा 21,000 इमडा 21,000 बेगंग नातला हे पशी मग भाले खातला पाहिजे ना धरून हुदकान मागतेले धरून. इमडा 21,000 आणि कोण हा पहिले पाठ 21,000 22,000 ओमडा 22,000 ओमडा 22,000 23,000 ओमडा 23,000 तुमका घाई करा घेऊपाक जाय मग सगळ्यांक घाई करा. ओमडा 23,000 आणि कोण हा पहिले पाठ एकली बसली ही मऊ झाली ही सगळ्यांनी मऊ झालेली. ओमडा 23,000 24,000 ओमडा 24,000 24,000 25,000 इमडा 25,000 तुक जेम येता इमडा 25,000 त्याच्याकडे काय नाही ती मऊ झाली. आणि कोणा? ते गेले मोटरसायकल बुराक झाली. पहिले पाठ 25,000 26,000 ओमडा 26,000 ओमडा 26,000 चल लास्ट 27,000 27,000 झाली तिमडा 27,000 27 एक बोल 27,000 पहिले पाठ 27,000 झाले सगळे मेले गोयकार मेले रे. पहिले पाठ 27,000 गोयकार मेले रे गोयकार ऐका ना, मेले ऐका ना. दुसरे पाठ 27,000 दुसरे पाठ 27,000 हा रे कोण गोयकारू मेले रे गोयकारू. कोण ना दुसरे पाठ 27,000 मड तिसरी पावटी दुसरे पाठ 27,000 ना त्याची बाईल गेली पडून. तिसरे पाठ 27,000 सतोसा आम्ही जिंकले रे आम्ही जिंकले. आम्ही यायची जिंकले. पाहुणी आता हांका थिंग बार गोड असतोल्या न्हू यो आम्ही जिंकली सर आम्ही जिंकली रे. थिंग आपण दी ते का पैसे दी मग गेली वायफू. हा.
आम्ही पैशाची पोटली घेऊन भोवती घे घे हे भितर घालून दर बेंगन घालून दर हा पैसा आहे नो आम्ही मिळून हा, हाडले बरं. चल तुम्ही आज किती झाले आई तुक पहिले सांगलोले आज जोड मागलोले हे पावडी सात झाले आई पावडी गोंयकार दर आई मग तुम गोंयकार दोन सगळे रावले आज पावडी घेऊन कोण गेले गाडी गेले आम गोंयकारांनी काय करू पावपा नाही आम होकात तोंडात पावताले पळय थिंगसो ते पावडी घेताय आणि आम गोंयकार तोंडा बोट घालून चयताय हेजी मुखांनी गोंयकारांक काय जापाना आम गोंयकार होकत गाडी जातले आणि ते गोंयकार जातले इतल्यान आमगे सगळे काबा आता सातो सा यो रे यो रे यो रे ये तू काय सांगलो ते पिक्चरा बानगोडी पोणाक अरे फॉर शूटिंग आज बंगलो सोदू मोता आज बंगलो बेटा रे अरे कोण पहिले किती सोदून दोताय सगळे वक्तार सोदपा जायते अरे कोकणी पिक्चर ते कोण ना मुळपा नाही मासे इतो गोत मोले आम्ही आणि मासे गोत बोम बोम सोदी आणू बंगलो जायो होम दाखोवपा जाय ना होपी हांव ती फॅमिली 30 वर्सां इंग्लंड आम दाखयता इंग्लीत ती होपी रावतली इंग्लंडा होपी आई अशें कराव अरे कोकणी पिक्चर म्हणल्यार कोण ना म्हणे आम्ही या आणि चहा चाललो ना ए ओतो बंगलो चलती ओतो ऑरेंज कलरा बंगलो चलती सलिडा तेला त्या पात्रांक या मरे उत्तर घाल्या कोकणी पिक्चर म्हणल्यार ना मुळपा ना तो पूण तो पात्र शूटिंग काढून दितो मरे कितो रे तू होकत मुझ पार उत्तर राव खाता कोकणी म्हणल्यार त्या ना मुळपा ना केस बंगलो चलती यो यो उत्तर राव खाता बरी करून पुसपाची क्लीन करपाची यो सगळे पात्र सांग्या किती झाले हा? अरे अरे ओ कामा किती रे का राव रे तू इंग बंगलो पुसू हा तू इंगा मा तू ओळख सांगता मरे ए? आपण एक पावणी गेली ए? तिंग पावणी गेली तिंग किती घेतली म्युनिसिपालिटी पावणी गेली लास्ट बंगलो पुसू हा अरे झाले किती तुमचे झाले किती पात्र आपय पात्र पत्राऊ आपय ओय किती जाई पत्राऊ ते तू किती जाय पात्र आपय तू तू पात्र किती आले पत्राऊ किती ते पैसे सगळे कडे ला शेले मेते दादा पे पैसे टाकत आता अर्स तुझा फोटोले धरू ना कोणाची दादागिरी करजी ना ए सगळे कोण दादा किती ए कुसलेले हात आमच्या बेला घात शिरा. दादा किती ए पत्राऊ पत्राऊ जाई ओय जाय ओय उगी गुबरापाची गोपू गुबरापाची ए? बाबडी नाही मान्य का आपय आपय हे चप्पल काढ तुमच्या कुसलेले चप्पल काढ पाहिजे आणि मग भितरे पाहिजे अरे बंगलो कोण आला दादागिरी कोण आली ती तुका किती पडली रे अरे तुका पत्राव जाई ओय पात्रा मेटले पत्राव आपय, जाई आपय. पेटले ओय. पत्राव हे कुसले चप्पल काढ पाहिजे होगी बसवायची. दादा साकी चढ झाली मरे गांठी आली हा आपय आपय नाम या रे. दादागिरी या सा बंगला झाला टुकडो सा बेस्ट बंगलो झाला सारखं टुकडो क्लास सारखा अख्ख्या पिक्चर हिंगा कंप्लीट करत जाते ए, ना picture. मरे लास्ट तू तेवढी मना बेजा सांग रे ओय ओय ए त्या बुरकांतल्या मला आली मजा ओच वयर बुराका तो चो 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 तो बुर्रा क्यात रे आणि हांव क्यात रे येते बुरकानले हांव भितो पासा पाता मग कॅमेरा चढ कर जात रे ती किती बरं ती माई ए आणि एंडिंग देखो महिंगाची कर जाते ए कास्ता मरे ए. रेस्पेरिंग करूया मरे इंगा रेस्पेरिंग करू इगोची कित कित गेल ना फ्राकेज ओय रसोन पात्र नाणाल्या प्रो हा बरे लास्ट शूटिंग कंप्लीट जात रे मरे मंगळ्या पात्राकडे 1 लाख घेचा मी पहिले ना त्याच गाताय मग सांगा राव रे जेवण तो कोण प्रेम चोपडा म्हणताय तो फिरोज खान अस बरे फाटले येते कोण हेलेनु तिने आता मन काय अरे तुम कोण किती झाले किती काय आली अरे तुम तुम्ही कोण कोण अरे हाव ते हसबंड तुम गेली वाईफू आम्ही पात्र आहे घराची ओ बंगलो आम गेलो बंगली ओ बंगलो तुम्ही गेला ओय मग सोडा हाड रे सोडा गाडी तुझी सोडा, सोडा सोडा. मला 5 रुपये पेड्या को पासोत सोडा हाड रे सोडा सोडा एक सांगू ए बोंगल्या पात्राव तू होई आणि पात्रीनी पात्रीनी हा किती
किती ऐकता माझ्या दोळ्यांनी अरे तू तुझ्या दड्याने ऐक ना तुझ्या आणि दड्याने कानाने पैता ऐकता आणि कानाने तू ऐकता सांग आता तुम्ही किती खायली हांव तुझ पांय पडा आम तुजो जायतो सुमार करून तुका जायतो उलयलो पूण आम केन्ना चिंतू ना तूं येदो व्हडलो बंगल्याचो धोनी जातो म्हणून तुम्ही गोंयकारू दुसऱ्याचे सुमार करूंक बरी आसा तुम्ही दुसऱ्याक चडोवपाक बरी आसती तुम्ही आमकां चडयताले घाटी 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 म्हणून आता पळय आमी हुंय पावली आणि आमगेले घरान तुम्ही येयली तुम्ही एशे काऊंक ना शोधती तुम्ही एशे काऊंक शोधती गयान बारीक बारीक काम करून तुम्ही लचती पण तीच कामां तुम्ही बायला गावन वाचून करती बायले घेवन गेल्यार तुम्ही कितें करती कोणाच्या गाडयेन उदक घालती कोण तिका होंड मारती कोणाचे कपडे धुयती कोणागेले भुरग्याक धुयती भुरग्याक चयती आणि हिंगा तुम्ही व्हडले व्हडले थोडेचे तुमचे बायली गालफान काम करती रात असलेले दीस करती रक्ताचे उद्योग करती आणि तुम्ही सुसेगात बाराचेर बसून पिती जालें कितें खायली तुम्ही हें? कितें मागू आम दोगोय बागारो आनी कोंकणी पिक्चर काटाय तेका लागून आमी येयल्ले आमकां एक बंगलो शूटिंग काडपा जाय म्हूण पूण तुजे बरी आसूं तुका तें काम जावपा ना आमी आनी कोण गोंयकाराक वचून मागताय चल रे अरे तुका कोणी सांगली कोंकणी भाषा आमची न्ही म्हणून आम्ही इतले तेंप गोंयांत कश्ट काडली कोंकणी भाषा तुमचीच न्हय आमची भास की आता आमी उलयती कोंकणी आमकां समजती कोंकणी व्हडल्या वरांत आमच्या घरांत तुम्ही पिक्चर काडूंक जाता 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 काड, आलो काड. तुमकां जाण मरे तूं आम मेल्टींग सो आम तुजे मागा साव केली गांठी 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 म्हणून पूण आम केन्ना नकाल्लोले तूं तूं काम कोन्न येदो व्हडलो बंगलो बातो म्हूण तुवें दाखोवन दिलें गोंय रावन गोंयांत जायत तेकून येदो व्हडलो बंगलो बांदून जाता म्हणून पिक्चरांक घाल्या ताका दोगांय. हा आणि तुमच्या आणि आमच्या घरान काडूंक जाता शूटिंग आमी पिक्चरांत काम करती ना आमकां तुका काम मेन नाका रोल दिता पिक्चरांत. पिक्चरांत आणि फकत आमगेले बंगल्यात पिक्चर काढती तुम्ही गोंयकार जायते चुकती रे तुम्ही गोंयकारू घाटी 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 म्हणून आमचे सुमार करती पूण आमी घाटी कितें करती आमी 10 पयशे जोडती 1 पैसो मोडती तुम्ही गोंयकार कितें करती 10 पयशे जोडती आणि 50 पयशे मोडती देखून तुम्ही तिंगाच उरती पळय आतां कितें जालें तें जालें आम बोगोश हय. आनी आम शूटिंग काडून दी हय. पिक्चर काबार जालें म्हणटरी शूटिंग जात जालें 50,000 दी दिती तुमकां 50,000 डोनेशन दिती दिता? हय. मी दिती मुको द्या दिता दिता तुकडे दिता तुकडे 25 दिता तेकडे 25 दिता हा. देव बरें करूं देव बरें करूं आमगे कितें उलोवप हें चुकलता मातशें सॉरी मागोता तुम्ही गोंयकार हिंगा चुकती तुम्ही गोंयकार काडच्यान बरी हय, हय, तुम्ही हय. कोणाकूय त्यार करती पूण तुमगेलो माउथ पिसू 3rd क्लास 30 तुम्ही रेकडेच आमकां पयले जाल्यार घाटी घाटी म्हणून चाडयती पूण आमी गोंया येवन हे घाटी गोंया येवन आज केदे व्हडले मनीस जाले ते चया बारीक मोठी कामां करून आमी हळ्ळे मनीस जाले तुम्ही गोंयकारू आमकां घाटी घाटी म्हणून उचुल्ले पूण आयज घाटी गोंया येवन कोण जाले घाटी गोंयकार